ही एकदम बरी स्कीम जावन आसा. ही LED बल्ब, दिस विल रिड्यूस द वोल्टेज इन द हाऊस. म्हणजे जी सुबेज बिलां येताली, लो वोल्टेज जाताली दुसऱ्या हितून, हे आमकां खंय तरी म्हाका दिसता आदार करतली. आनी these bulbs are given only for a purpose that सगळ्यांनी आपल्या घरांनी हे बल्ब चेंज करचे म्हणून. जे आमचे ऑर्डिनरी बल्ब आहात ते कन्झम्पशन सुबेज घेता, पॉवर कन्झम्पशन वाडटा, इलेक्ट्रिसिटी बिलूय वाडोन येता. आनी जो तर LED लायट आख्खे कलांगुटान कांतोलीन खंय तरी आमकां लोडिंग जे ट्रान्सफॉर्मर ओवरलोड जातात ते आमकां फायदो जातलो. एक पाऊल पुढे म्हणून आमच्या गोयच्या सरकारान हे बल्ब सगळ्या ग्राहकांपर्यंत विना हे मूल्य म्हणजे पैसे घेनासतना दिवप अशें थारायलें. आनी त्या खातीर सबंद गोंयभर कालच्यान ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट केली आसा. काल आमच्या मतदारसंघात, म्हाज्या मतदारसंघात गिरी जाली, प्रचंड प्रतिसाद लाभलो. आयज आमी रेश कापूस पंचायतीन हो कार्यक्रम चालू केला. जे रेश कापूस पंचायतीतले रहिवासी आसा, जे डोमेस्टीक लायट इलेक्ट्रिसिटी वापरता, सगळ्यांक बिला फाटल्यान 3 बल्ब मेळटले. आनी हो कार्यक्रम आयजूच जातलो असो ना, तर हो कार्यक्रम साधारण म्हयनोभर आयज केल्या नंतर जे कोण उरता पळय तांकां सेकंड रावंड जातलो, थर्ड रावंड जातलो, फोर्थ रावंड जातलो. पंचायत किंवा अशें खरें हॉल सारयता थंयसर हे बल्ब परत परत मेळटले. LED बल्ब हे खास प्रकारचे असतात जे वीज कंझ्युम कमी करतात. म्हणजे सेविंग साधारण 75% करतात. आणि ज्या घरान पहिले 100 युनिट लागताले थंय साधारण बिल 25 ते 30 युनिटांन बिल येता. आणि त्यामुळे केंद्र सरकारान हो LED बल्ब जो मार्केटात 350, 450 ते 400 रुपयांक आसा, तो 76 रुपयांक राज्य सरकारान तयार करून दिलो, उपलब्ध करून दिलो. आणि उपलब्ध करून दिता आसतना राज्यान कंडिशन घातले की तुम्ही फुडलो थोडो भार सोसा आणि तुमच्या जनतेक प्रत्येक घरा फाटल्यान 3 बल्ब 25 रुपयांनी दियात. आणि प्रत्येक बल्बा वयले 51 रुपया हे सरकारान सोसचे. गोव्यात जेन्ना हे बल्बाची पहिली गाडी आयली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सुरू केले. आणि मागीर सुरू करतकीर आमच्या लक्षात आयले, आम्ही थोडो हिशोब काढून पळयलो आणि आम्ही म्हटले की 51 रुपया दिवच्या ऐवजी सगळे 76 रुपया दिल्यार कशें जातले. आणि हिशोब करून पळयल्यार लक्षात अशें आयले की एक म्हणजे गोंय राज्यांत वीज तयार जायना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी वीज ही भायल्यान घेता दुसऱ्या राज्या कडल्यान. आमची वीज खरेदी करपाचो दर हो 5 रुपया 5 पैसे आसा. म्हळ्यार 5 रुपया 5 पैशांनी आमी वीज घेतात. आणि जनतेक जी कंझ्युमराक दितात, वापरपाक घरच्या वापराक दितात, ती वेगळ्या वेगळ्या दरान दितात. जो सगळ्यात कमी लोवेस्ट कस्टमर जो आसा ताका 1 रुपया 20 पैशांनी दितात. म्हणजे साधारण 3 रुपया 80 पैसे सरकार त्या युनिटाचेर आपूण सोसता. मुख्यमंत्री आयुष्यराम बहीण ईश्वराची आणि आमच्या कार्यक्रमामध्ये गावातले सगळ्यांचे सहकार्य उपलब्ध जावचे आपण विनंती करता. श्रीव मतदारसंघात भरपूर कामांचा आज जी स्कीम आसा जो ती एक वेरी इम्पॉर्टन्स आसा आणि तितले बरे इम्पॉर्टन्स आसा की प्रत्येक घरा प्रत्येक फॅमिलीक त्याचो फायदो जातलो. आज जे तुमकां 3 बल्ब मोफत
LED बल्ब म्हणटात तेका एकूच सांगून सोदता की जर तुमकां 9 वोल्टेजचे बल्ब आज दिल्ले वतले पूण त्याचो प्रकाश जो आसतलो तो 60 वोल्टेजचो तुम्ही बल्ब लायता तितलोच त्याच्याकय आनी प्रकार आसतलो. आयज पर्यंत 16 लाख बल्ब आमी गोंयांत हाडलेले आसा आनी आनीकूय जाय पडले जाल्यार ते आमी हाडून गोंयकार जे आमचे लायटीचे ग्राहक आहात तांकां दिवप अशें म्हणून थारायल्लें आसा. साळगांव मतदारसंघात आमी वयर कार्यक्रम सुरू केल्लो आयज ही 3री विलेज आसा. सगळ्या जे बेनिफिशरी आसा की सगळे जे ग्राहक आहात लायटीवाल्याचे डॉमेस्टीक तांकां सगळ्यांक बल्ब आमी फुकट दिता आनी एखादे एडिशनल जर ग्राहकाक जर ते बल्ब जाय जाल्यार 75 रुपी ईच अशें सब स्टेशनान वचून तेंच्यांनी बील दाखोवन घेवचे जेणे करून एखादे 3 किंवा 6 जर बल्ब वापरले जाल्यार एखादें बील तांकां जें येता पळय तें बील सादारणशे 31% बील कमी येतलें आनी मोठो सरकाराक जो फायदो जातलो ते बील वाचतले लायट वाचतली आनी जी लायट जी वाचता ती लायट आमी आमचे जे इंडस्ट्री हांगा गोंयांत येवंक सोदतात ज्यो उदका खातीर आनी लायटी खातीर मातशे फाटीं फुडें जातात हे उदक आनी लायट जर मेळ्ळे जाल्यार आमी बऱ्यो फॅक्टरी गोंयांत येतल्यो आनी बऱ्यो फॅक्टरी गोंयांत येयल्या नंतर आमकां भुरगे आमचे कामाक लागतले. हे एकमेव हेजो उद्देश आसा की लायट ही बचत करप. लायट जर बचत केलें जाल्यार एनवायरमेंट सुद्दां आमकां बरें मेळटलें. हेजो आमी उद्देश घेवन हे आमी बल्ब वांटपाचो कार्यक्रम सुरू ह्या सगळ्या गोंयभर आनी ह्या साळगांव मतदारसंघात सुद्दां सुरवात केल्ली आसा.